मायनिंग बंद आशिल्ल्यान मायनिंग वाठारांतल्या लोकांच्या बोल्सांत सध्या पयशे घोळनात. पयशे नाशिल्ल्यान लोकांची दिवाळीची उमेदय ना जाल्या अशें कुडचडेंचे पसरकार म्हणटात. दिवाळीच्या दिसांनी सुद्धा वेपार सामको थंड पडला. मालाक उठाव ना. मायनिंग बेगीन सुरू जावचें म्हूण हे पसरकार मागतात. मयूर नायकाचो रिपोर्ट. मायनिंग बंद आशिल्ल्यान दिवाळीच्या परबेचेर बरोच परिणाम जाला. कुडचडे बाजारात जाल्यार लोकां मदीं दिवाळीची कांयच उमेद ना अशें वेपारी म्हणटात. ह्या वर्सा पळय आमकां फुलांचे गेल्ले वर्सा आमकां कितें धा पयलीं आमचे फुलां काबार जाता. ह्या वर्सा पळय सुकता फुलां आमगेली. मायनिंगा हेका लागून हांगा गिरायक बी कांय ना. फुलां कुडचडेची मार्केट जें आसा पळय न्हू सद्या दिवाळी म्हणल्यार इतली कांयच गिरायक ना. कित्याक लागून मातशें मायनिंग बीन डावन जालें आसा त्या कारणान. सो सरकारान बेगीन मायनिंग चालू करचें इतलेच आमची अपेक्षा आसा. गेल्ले वर्सा परस अंदू आमचे दिवाळी मातशें सिजन डावन जालो आसा. पयलीं सारकी ना मार्केट. मायनिंग बंद आशिल्ल्यान लोकांनी पंट सुद्धा व्हरूंक ना अशें दत्ताराम गडकरी म्हणटा. डाऊन पडला. धंद्यावर मार पडला भरपूर. मल्टी बोल्यार कोण घेयना. धंद्या एकदम रेट कमी. आमची एकदम म्हणजे एकदम डाऊन झाला. पण ती आता 10 रुपयान कोण 12 घेना. त्यांना 25-30 रुपयान 12 घेतात. कांयच धंद्यात डिमांडच ना. मयूर नायक, प्रुडंटा खातीर. आता पळोवया पेडण्यातल्यो कांय घडामोडी. हरमल कोरखाणा बंदाऱ्याचे कुशीच्यो राखणे वण्टीक कोसळिल्ल्यान उदक कमी जाला. थंयच्या शेतांक तातूंतल्यान उदक मेळटालें. शेतकारांची वेवस्था करपा खातीर बंदाऱ्याचे राखण्यो वण्टी बांदून काडच्यो म्हूण लोक मागतात. एक सायडी पूर्ण बरी आसा आनी सायडीचे दोनूय सायडी जे आसात ते ढासळलेली माती आसा. ताका योग्य तरेन जर काँक्रिटीकरण करीत आनी तेजे बांदप जर जायत जाल्यार झरो जो मुख्य उगवते कडल्यान जो येता तेचो वापर बऱ्या तरेन आमकां मेळटलो आनी तेच उदक मागीर आमकां. बेळगाव 19वी राष्ट्रीय शिक्षण परिशद जाली. 101 शिक्षकांक शिक्षण विकास परिशद आनी कला संस्कृती खात्यान राज्य पावंड्याचेर कला भूषण पुरस्कार, राष्ट्रीय साहित्य भूषण पुरस्कार आनी आदर्श शिक्षक पुरस्कार भेटयले. तातूंतले गोंयचे 21 जाणांक पुरस्कार भेटयले. मिड डे मिलाचो दर्जो सुदारपा खातीर सरकारान यत्न चलयल्यात. शिक्षण खातें आनी शिक्षण विकास महामंडळ सध्या सगळ्या तालुक्यांतल्या शाळांनी वचून पालकांचो सल्लो घेता. तालुको पावंड्यार बसका जातात. बार्देश तालुक्यात निकतीच बसका जाली. बसकेक पालक, शिक्षक आनी सरकारी अधिकारी असतात. प्रत्येक तालुक्यात फूड अँड ड्रग्साचो इन्स्पेक्टर जो आसा तो नेमचो. त्या शिवाय ब्लॉक रिसोर्स पर्सन आनी क्लस्टर रिसोर्स पर्सन तांच्यांनी हे मिड डे मिलाची थोडीशी इन्स्पेक्शन तांच्यांनी करचें. 20 मिटिंगे जाल्या पर्यंत आनी 2 उरल्या. 22 मिटिंग्यो. उत्कृश्ट प्रतिसाद पालकांचो आसा. 300-350 पालक ह्या प्रत्येक मिटिंगेक अटेंड करतात. तांच्यो सूचना आमी घेतल्या. हे सगळे कंपायल करतले आनी सीएमांक सांगून ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तांच्या कडसून मेनू आनी एकंदर सिस्टीम कितें आसची सुदारपाचो अशें करून तो नवीन सेल्फ हेल्प ग्रूप आदी 14 आसले आतां 141 जाले. तांकां सगळ्यांक आफोवन पालकांची अपेक्षा ज्यो आसा आनी स्कुलाची अपेक्षा आसा तो तांच्या समोर दवरतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. दिवाळी तशी व्हडले दिवाळी मेरेन चलता. पयले 5 दीस गोरबा पाडव्या मेरेन उत्सव, सेगीत परबो. लक्ष्मी पुजनाक म्हत्व सगळ्यांत चड. बारीक सारीक फामिली सावन मोठ्या उद्देजकां मेरेन दर एकलो आपापले परीन लक्ष्मीच्या पुजेक फाटीं सरना. जागीर समृद्धी ना तो लक्ष्मी येवचें म्हणून, जागीर आसा तो ताळयेन लक्ष्मीन रावचें म्हणून तिका प्रसन्न करपाक सोदता. श्रद्धेत फरक ना. पळयात गोंयकारांचें लक्ष्मी पुजन. श्रीखंडं धनमहारं विलेपनं सुरश्रेष्ठचन्दनं प्रतिग्रहीषतां गन्धद्वारां विराजनं कृष्णां
इतल्याने खबराची तर हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.